गोंय राज्याच्या 2022च्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तान प्रचार कार्याक वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी हांव स्वता विजीट करीत आसा आनी त्या निमित्तान सगळ्यां कडेन पावना म्हणून वर्च्युअली तुमकां सगळ्या जाणांक एड्रेस करपाचें हांवें चिंतलें आनी त्या निमित्तान वेगवेगळ्या विशयाचेर आयच्यान फुडले 6 दीस हांव तुमच्या खातीर संबोधीत करपाचो आसा, तुमकां रिक्वेस्ट करपाचो आसा. म्हजी रिक्वेस्ट तुम्ही सगळे जाण आयकून भारतीय जनता पार्टीक परत एकदां तुम्ही सगळ्यांनी मतदान करचें. स्वयंपूर्ण गोंया खातीर भाजपा ह्याच ब्रीद वाक्याच्या सकयल हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता. 19 मार्च 2019 ह्या दिसा हांवें स्वयंपूर्ण गोंय जावचें ही म्हजी संकल्पना तुमच्या मुखार दवरली. खरी संकल्पना माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ही संकल्पना मांडली आनी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया हाच्या सारखे विविध प्रकल्प घेवन हो भारत देश सक्षम जावचो म्हणून तेंच्यांनी काम सुरवात केली. तांच्याच प्रेरणेंतल्यान म्हाका दिसलें की 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमचें गोंय स्वयंपूर्ण कित्याक जावचें न्ही. आनी त्याच प्रश्नाच्या सकयल म्हाका सातत्यात म्हाका दिसलें की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय म्हणून हांवें प्रयत्न सुरवात केले आनी ताका सपोर्ट प्रत्येक ग्रामपंचायतींतल्या सरपंच, पंच आनी सगळे व्हॉलंटियर्स तशेंच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर्स जेंच्यांनी सर्वे करूय पासून ग्रावंड लेवला पर्यंत काम करीत ह्या सगळ्यांनी स्वयंपूर्ण ह्या मोहिमेंत भाग घेतले आनी समेस्त गोंयकार हितूर एकटी आयले. तितूंतले 2 भाग, एक गोंय स्वयंपूर्ण जावचें एग्रीकल्चरच्या बाबतींत, हॉर्टिकल्चरच्या बाबतींत, डेरीच्या बाबतींत, हांगासली आमकां फुलां जाय ती हांगा जावची, चिकन जाय तें हांगा जावचें, मटन जाय तें हांगा मेळचें. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आयज पर्यंत गेलीं 60 वर्सां आमी भायरसून हाडीत आसा. मागीर जावं दूद आसतलें, भाजी पालो आसतलो, भायल्या राज्यांतल्यान हाडीत आसा. आमची इकॉनॉमी ही डेली कोट्यांनी रुपया आमी भायर घालयत आसा. मागीर जावं ते कर्नाटकांत, महाराष्ट्रांत, भायल्या राज्यांनी आमी दीत आसा. आमी कित्याक स्वयंपूर्ण जावंये? आमकां जाय तें दूद हांगा कित्याक जावंये? आमकां जाय ती भाजी हांगा कित्याक जावंये? आमकां जाय तें चिकन, मटन, एग ह्यो सगळ्यो गजाली हांगा जावपाक जाता. हांगा हें करप शक्य आसा. आमकां जाय ती फक्त लोकांक प्रेरीत करपाची, लोकांक स्वयंप्रेरणा दिवपाची. आनी ताकाच लागून आमचे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, वेटरनरी ही सगळीं डिपार्टमेंटां स्वयंपूर्ण गोंय ह्या प्रेरणेंतल्यान आमी प्रत्येक गांवा कडेन जोडली गेली आनी तातूंतल्यानूच खऱ्या अर्थात पयलेच फावटी गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागलां. सरकारान 2 पावलां मारलीं, तुमी सगळ्यांनी 2 पावलां मारची. जायती विरोधकांनी म्हजेर टिका केली. जायते विरोधी काँग्रेस आसतले, गोवा फॉरवर्ड आसतले, कोणाक काडून उडयले म्हणून केले, कोणाक आनी कित्या खातीर केले. पण हांव खंयसरूच न डगमगता कंटिन्युअसली 3 वर्सां न थकता तुमच्या खातीर काम करीत आसा. आनी ताकाच लागून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयलां. हांव तुमकां परत एकदां सांगपाक आयलां की पॅन्डमिकच्या काळांत सुद्दां आमी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर येदें व्हडलें आमी क्रिएट केलें. पॅन्डमिकच्या काळांत आमी लोकांकूय मदत केली. काही जाणां पर्यंत 5,000 रुपया जरी ते पावले ना. इलेक्शन कमिशनान थोडोसो तेजेर बॅन घातला. जवळपास 35,000 लोकांचें सँक्शनूय जालां, ते त्या लोकां मदीं पावतले. आयच्या ह्या व्हर्च्युअल टॉकाच्या निमित्तान हांव समेस्त गोंयकारां कडेन सांगपाक आयलां की आमी स्वयंपूर्ण गोंय हेच्या अंतर्गत जवळपास प्रत्येक ग्रामपंचायतीक 50 लाख रुपया दिल्या, प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीक 1 कोटी रुपया दिल्या. आनी आमच्या ह्या नवीन एजेंडाची नवीन मॅनिफेस्टोन आनीकूय वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो. म्हटल्यार तुमच्या सगळ्यां कडेन परत एकदां हांव मागपाक आयलां, तुमकां सगळ्यांक एकदां सांगपाक आयलां, तुमी आमदार कोण तरी जावपाक जाय म्हणून मतदान करूं नाकात. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवपाक जाय, स्टेबल गव्हर्मेंट येवपाक जाय म्हणून मतदान करात. म्हाका खात्री आसा की समेस्त गोंयकार पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 40 मतदारसंघांतल्यान म्हणजे मनोहरभाई पर्रीकारांक जसो 2012 तुमी 21 आंकडो हो दिलो. हांव तुमच्या कडेन मागतां माननीय मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर 2022 22+ आंकडो निश्चितच सगळे दितले. सगळे मतभेद जे आसा हे सायडीक दवरुया, सगळो जातीभेद, धर्मभेद सायडीक दवरुया. भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ सबका विश्वास अशी ही पार्टी आसा आनी ताका लागून तुमी परत एकदां गोंयांत हें आमी भांगराळें गोंय करपा खातीर, तुमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आधार भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो. आनी येता त्या 14 तारखेक तुमचे सगळ्यांचें मत हें कमळाक आसतलें ही रिक्वेस्ट करता आनी म्हाजें आयचो व्हर्च्युअल टॉक सोंपयता.